बेकायदेशीर MRF शेडीच्या कामाक लागून हळदोणकार फुर्योज जाल्यात। हळदोणा रामतळी वाठारांतल्या गांवकारांनी ह्या MRF शेडीक खर विरोध केला। वातावरण बरेच तापट जाले। पळयात पुराय बातमी। आम्ही किती त्याका सपोर्ट करू सगळ्याक फोन करपाक आणि म्हाका समज हांगा घर बांधूंक बाना हेच परमिशन होता त्या हितून करता तेका मेळटले सर। लिपिया चोरयांनी काम केल्ल्यान वाठारांतले लोक बेजार जाल्यात। खंय आमच्या देवळाकडेन हो MRF शेड नाका, थळाव्यांनी तिडक उक्तायला। मुखेल नगर नियोजकांचे लेखी परवानगी बगर बेकायदो दोंगर कापणी केल्ल्यान हळदोणची ग्रामपंचायत आणि कंत्राटदारा आड थळाव्यांनी कागाळ नोंद केली, पूण हाचेर कांयच कारवाई जाली ना। नेम आणि कायदो लक्षात घेऊन उदरगतीची कामां आमकां जाल्ली जाय, थळाव्यांचे म्हणणे। केला पण वॉर्ड मेंबराक त्याच्या खळ्यान हरण घातल्या जाता, आमकां खोशी जातली खळ्यान घालची जाल्यार जाणा त्याच्या खळ्यान घाल म्हण सांग आमकां खूब खोशी जातली। कित्याक आमी काय कोयर दिना, आमी पंचायती पैसे फारीक करता पूण आमी न्हू हेका कोयर दिना। आमी न्हू उश्टे आसता पळय वले पळय न्हू ते आमी न्हू झाडांक यूज करता आणि खोलयो मिली आसता पळय न्हू ते आमी उजो घालता, त्याचो गोबर झाडांक घालता, पण आमकां हे शेडीचो उपयोग ना जावचो। तेन्ना तेका सांग वॉर्ड मेंबराक व्हर आनी तुज्या खळ्यान घाल, मागीर तेका वास येतलो काय ना येतलो तो तिणी पळोवपाचे, आनीक काय ना। पूण आमच्या देवळा कडेन नाका। आतां येवंक जाय आसलें, खरे मनीस येवंक जाय आसलें आतां तेन्ना वोटींग मागोंक येयल्ले तेन्ना। हा आतां आमी उगी रावची ना, आमकां ही शेड नाका। हे देवस्थान हा ते आख्या हळदोणकारांक लागता आणि ह्या देवस्थानाचो एक हिस्ट्री आसा। ह्या देवा कडेन जेणी कोडीन पळय वायट मार्गान काम केल्लें आसा तो नेस्तनाबूत जाल्लो आसा, तो फॅक्ट आहा ह्या देवाचो। आणि जरी तर फाल्यां सकाळी इल्लिगल MRF शेड येता हांगासर, सरपंच आमचो फ्रेंड, सगळे पंच मेंबर जे आहा ह्या गांवचे चोडू ते, सो आमकां वायटपण खंयच्याच आमचो जो लोक आहा ताका कोणाच कडेन वायटपण ना। फक्त वायट इतल्याच लागून दिसला की काम लिपिया चोरयां केलें म्हणून वायट दिसला प्रत्येक जाणांक। सगळे ते कितें म्हणटात, सगळे जे कितें लिगल आयतात 3 दीस हॉलिडे आसा हांगासर, 3 दीस हॉलिडे आसा, तुमी कशें काम करूं शकतात। आणि वयल्यान आमचे जे मेंबर आहा तेंच्यांनी प्रत्येक डिपार्टमेंटान वचून लेटरां ओपोज केल्ली लेटरां सबमीट केला, तेजेर कोणीच कांयच कारवाई करूंक ना। आमी ओपोज करना, आमी डेव्हलपमेंटाक खंयचोच आमचो हो आहा रेजिडंट आहा तो ओपोज करना। डेव्हलपमेंट प्रत्येकाक जाय, पूण शिस्तीन आनी सारके रुल्स आनी रेग्युलेशनान डेव्हलपमेंट केल्लें। लोकांक विश्वासात घेऊन सरपंचान हे काम करपाक जाय असले, थळाव्यांचे म्हणणे। हो प्रकल्प सरकारान ताबडतोब बंद करचो। या प्रकल्पाक थळाव्यांनी खर निषेध उक्तायला। ऐकात तिडकिल्ल्या थळाव्यांचे गाराणे। सरपंचाक तुम्ही इसरा, हांवें पर्सनली सरपंचाक सांगलेले आणि हांव तुज्या वांगडा आसा। आमी आख्खो गांवचो लोक मेळून आमी लँड सोदया खंय मेळटा ते, अशें न्हू। अरे लोकांक कॉन्फिडन्सान घे, तुजेर कोर्टाची ऑर्डर येयल्या म्हणून तूं बेश्टो हें करूं नाका। आज लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन तर केल्लंय जाल्यार खंय तरी तुका MRF शेड मेळटली आसली। वयल्या गांवा साईबाबाच्या देवळाच्या लोकांक घे, आमकां घे, तूं आमचो भायलो न्हू तूं। सो आमची एकूच रिक्वेस्ट आहा गव्हर्मेंटा कडेन आनी हेचे कडेन की हो जो प्रोजेक्ट आसा तो बंद करचो, ताबडतोब बंद करचो। आमची स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शनां केला आणि तुमकां जर करपाचें आहा न्हू जाल्यार तुमी वर्किंग डेजान करा। अशें लिपिया चोरया बाबडे पुलिसांक हाडून तांकां मदीं घालून तांकां त्रासान घालून लोकांचे हे श्राप पुलिसांक दिवं नाकात। तुमकां करपाचें आसलें 21 तारखेर ऑब्जेक्शन केलें, 21 तारीखूच तुमी पुलीस प्रोटेक्शन घेवंक जाय आसलें। तुमच्या मनान भंय आहा, आयज खंय हॉलिडेनी तुमी कित्याक गेले? कित्याक तांकां खबर आहा सगळी डिपार्टमेंटां बंद। आमी जेन्ना फॅक्ट्स दाखयतले तेन्ना तांकां स्टॉप ऑर्डर येतली। आमी सद भारतान गेले हे वॉर्ड मेंबराच्या सरपंचाचे की हो काम चालू करचो ना म्हणून। आमकां खबर भितरसून हेंचे क्रिमिनल बुद्धी आहा म्हणून असलें करपाचें। आमकां खबर नासली हे हांगासर करता म्हणून। हे रात दीस तेंच्यांनी हे हांगासर येवन खडप फोडला। आमी सदमले हांगासर बिल्डिंगे जाता, ती बिल्डिंगूच कोणाची जाता म्हणून। आता 4 दीस जाले आमकां कळ्ळ्यार हे जाता म्हणून, उजो लागलो म्हणून आमकां कळ्ळें। आनी फुडें तर सरपंचाक विचारल्यार तो सांगता घाण येवची ना, वास येवचो ना, करता आनी मेकळे जाता म्हणटा आमी, आनी परमनंट म्हणून सांगता। मागीर आमी बऱ्या मनशांक कोणाक विचारले तेंच्यांनी सांगलें आमकां हे घाण पडटली म्हणून। आनी हांगासर आतां देवाची आमची सामकी देगे पळय बांय आसा, आमकां जेम पडना हांगासर, किडे पडटा ते बांयन। मातशी कसली मनशां वचत जाल्यार थंय खरेंच सांगता तुमकां हांव।
आणि आम्ही हांगासर बांदूंक दिवचीच ना. आम्ही खरेंच रावतली थंयसर आडी आणि आम्ही बंद करतली ते काम. खरेंच सांगता तुमकां. आणि तुम्ही आमकां साथ दिया आणि कशें तरी हे बंद करा. पुलिसांनीच पासून आमकां कुशीन काढली, आम्ही वयची ना. आमकां आमचेर माती घाला आणि मागीर वयर काढा. आता एकाच सरपंचाक हे विशीं कितें सांगपाचें आसा ते. Subsequently, we requested the government, once we got that NOC from the Comunidad Boa Esperanza, and which I'm very thankful and grateful because they came forward for the purpose of village. This was the reason. This is not for you, Ashwin, this is for the people of Aldona. Because finally it is our own garbage which is, and we collect only dry waste. Okay, so they came forward, they said we are ready to give you. They gave us NOC. We took a resolution saying that the entire process of tendering, everything was done. Okay. Tendering of the documents, everything was done. 6th hearing is there. On their request, we'll stop since they're saying why work on a holiday. So be it. Okay. Let's keep the holidays out. I already told you it was a panchayat decision. Yeah, but And a panchayat panchayat decision, ward members sit. There's a fortnightly meeting. In that, the decision was taken. So the question of not informing any of the bunch members doesn't arise. तुमकां नोटीस येतली आणि अशे डेप्युटी कलेक्टर मेसेज. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आनी संगीता ओली.